नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया गोड खटखटी। ही हांवें एक नाल्लाची सोय घेतल्या। ही सोय 2 कपां जाल्या। सोय हांव कायलीन घालून घेता। मिला करपाक कायल घेता ती कायल मातशी दाट घेवपाक जाय। ही हांवें 2 कप सोय घेतल्या। 1 कप गोड घेतला। याच कपान हांवें 2 कप सोय घेतल्या। हातून हांव अर्दो चमचो तूप घालता। ही गोड आनी सोय आतां आमकां गॅसार दवरपाक जाय। गोड आनी सोय हांवें गॅसार दवरल्या। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। सोय अशी धवळीत रावपाक जाय, पोना लागपाक दिवपाक जायना। 7-8 काजूचे हांवें कुडके करून घेतल्या, ते घालता। हातूंतले गोड सगळे विरगळ्ळे आनी पळयात उदक सुटलां। आतां हांव गॅसाची फ्लेम मिडियम करता। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम केल्या। मिडियम फ्लेम करून अशें धवळत रावपाक जाय। सोयेचो कलर चेंज जाला, मातशें जावपाक आयला। कलर ब्रावन जावपाक लागला। तातूंत घालता हांव अर्दो चमचो वेलचीची पावडर। मिक्स करून घेवया। गॅसाची फ्लेम हांवें लो केल्या। आतां बरो सारको गळो जावन येवपाक लागला। सोयेंतले तेल सगळें सोडपाक लागला। पळयात अशें सारको गळो जावन येवपाक जाय। आतां हांव गॅस बंद करता। आतां हें हांव दुसऱ्या आयदनान काडून घेता। ही मिला करता आसतना गरम आसतना करपाक जाय, थंड जावपाक दिवपाक जायना। गरम आसतनाच वळून घेवपाक जाय। ताजेर एक हांव काजू बी लायता आनी हे थंड जावपाक दिवपाक जायना, गरम आसतना करून घेवपाक जाय। स्वीट खटखटी, गोडाची मिला, सोयेची मिला तयार आसा, रेडी आसा। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।